गांवकारांनो जायात जागे आमचो दुसरो विशय आसा, खंय दुसरे कडेन उजो लागलो जाल्यार आमी तो पळयतात, कसो पालयलो, बेगीन पालोवपा जाय आशिल्लो, इतल्यो फायर ब्रिगेड येवपा जाय आशिल्ल्यो, हाजेर भासाभास करता. पूण उजो आमच्या आंगणांत आयलो, आमच्या हुमऱ्या कडेन पावलो जाल्यार आमी खडबडून जागे जातात आनी कितेंय तरी करपा जाय, उजो पालोवपा जाय म्हणून आमी सगळे कितेंय तरी करतात. रेप आमच्या आंगणांत आयली, आमच्या हुमऱ्यार आयली. आज मेरेन ती दिल्लीक आशिल्ली, अहमदाबाद आशिल्ली, जयपूर आशिल्ली, आमी पळोवन शी हें वायट जालें म्हणटाले. आतां इतल्याचेर पावलां की ती आमच्या हुमऱ्या कडेन पावली. आनी रेप कोणाची? 7.5 वर्सांच्या चलयेची. आनी खंय? इस्कॉलांत येवन. मुरगांवां एके प्राथमीक शाळेत ही गजाल घडली. चलयेन बापूय, शिक्षक आनी पुलिसाक दिल्या ते म्हायती प्रमाण भायल्यान एक अनवळखी तरणाटो आयलो. ताणें ते चलयेक आपूण पुलीस म्हूण सांगलें आनी शाळेचे टॉयलेटींत व्हरून ताचेर बलात्कार केलो. चली 7.5 वर्साचें, दुसरेक शिकपी. सकाळीं सुमार 10:30 ही गजाल घडली. शाळेचे पयले मजल्यार टॉयलेट, त्याच मजल्यार स्टाफ रूमूय आसा. टॉयलेटींत हो प्रकार घडला म्हणपाचो दुबाव सुद्दां त्या शिक्षकाक आयलो ना. शाळेक सेक्युरिटी आसूनय तरणाटो सुशेगाद सुटलो. हे घडणुकेन पुराय वास्कोकारूच न्ही, सगळ्या गोंयकारांक शॉक बसला. गृहमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे निर्देशावेल्यान पुलिसांनी मुख्याध्यापिकेक ताब्यात घेतली. घडणुकेचो निशेध करपा खातीर स्कुलाचे पालकांनी विद्यार्थ्यांक घेवन वास्को रॅली काडली. आरोपीक ख्यास्त करून चलयेक न्याय दिवचो म्हूण ही रॅली. स्कुलाचो पालक शिक्षक संघ मंगळारा वास्कोचो उपजिल्लोधिकारी गौरी शंकवाळकाराक मेळ्ळो. आरोपी आनी स्कुलाचे वेवस्थापनाचेर कारवाय करची म्हूण पालक शिक्षक संघ मागता. वास्को शारांतल्या पालकांनी बुधवारा एमपीटी चेअरमॅनाक घेराव घालपाचो यत्न केलो, मात सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी ह्या लोकांक भितर वचपाक दिवंक ना. हाचे पयलीं ल्हान भुरग्यांच्यो रेपी जाल्या. 4 वर्सांचे एक चलयेची रेप जाल्या पणजे बस स्टँडार. तेन्ना इतलो बोवाळ जावना. आनी वर्साक सुमार 40-45 रेपी जाता गोंयांत. लैंगीक बलात्कार जाता. तातूंत बातमी येता, लोक पळयतात आनी कांयच बोवाळ असो जनतेंत बोवाळ जायना. पुलीस आपलें काम जाय तें करपाचें तें करतात. पूण आतां जो बोवाळ जाला तो लोकांक शॉक बशिल्ल्यान. म्हणजे 7.5 वर्सांच्या चलयेचेर एकलो कोणी तरी भितर सरता आनी इस्कॉलांत हजारांनी भुरगीं जंय आसात थंय सगळ्यांचे ते जनसमुदायांत तो रेप करता बाथरुमांत व्हरून. आनी बाथरूम हो खंय सारको क्लासरुमा म्हऱ्यान नाल्यार मुख्याध्यापिकेच्या रुमा म्हऱ्यान असो कितें तरी आसा. आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा त्या प्रमाणे हे प्रशासन जें आसा, वेवस्थापन जें आसा ताजो घाळ व्यापार. म्हणजे थंय हे स्कूल जें आसा तें वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन गोवा म्हणपाक शकता हांव, कारण हांवें तें पळयलां. एमपीटी दीपविहार बुळावी इस्कॉल जें आसा, बरी सुंदर बिल्डींग, व्हडलो ग्रावंड आनी ग्रावंडा भोंवतणी बरी कडक सामकें दुरीग कंपावंड वॉल आनी 2 गेटी. त्या दोनूय गेटींनी खरें म्हणल्यार CISF आसपा जाय. तेदूच खंय एका गेटीन CISF आशिल्लें, पूण दुसरी गेट धांपून आशिल्ली, उक्ती आशिल्ली. हाजेर अर्थान चवकशी जातली बाबा हे कितें जालें काय म्हणून. आनी हे आमच्या मुख्यमंत्र्यान तेदूच पॉयंट आवट केला की दुसरी गेट उक्ती कित्याक उरली म्हणटकर हे केअरलेसनेस. दुसरें जे टिचरीन पळय ताका धुवन उडयले, ते बलात्कार जालो म्हणून कळ्ळें, त्या बरोबर टिचरीन खंय ताका धुलें आनी ताजे कपडे बदलले, हे जाल्ले रक्तान भरिल्ले कपडे धुल्ले आनी दुसरे कपडे घाले, अशें कितें तरी आयकूं येता. आतां हाजी चवकशी जावपाची गरज आसा. अरे अशें कोण करता काय म्हणून. कारण तो पुरावो पळय आसा न्ही तो नश्ट जाता आनी पुरावो नश्ट करप म्हणजे भयंकर व्हडलें ऑफेन्स, भयंकर व्हडलो गुन्यांव. हें ते टिचरीक खबर नाशिल्लें. ताणें कशें केलें? टिचरीक कितें जर खबर ना, सर्वसाधारण मनशांक न्याय कसो खबर आसतलो. आनी एक गजाल म्हणजे पुलिसांक कळपाक खंय खूब वेळ लागलो. इतलो वेळ लागपाचो न्हय. हे सगळे गजालीचेर आतां
पोलिसी चौकशी करतात, प्रशासनी चौकशी करतात आणि प्रशासनान आधी थोडी कारवाई केल्ली आसा. म्हणटकर अशें गोंयांत फुडें जावचें न्हय म्हणून 2-3 गजाली करपाक जाय. एक म्हणजे तुका हे आमचें सजेशन, ही आमची सुचोवणी की सरकारान 8 ते 2 मेरेन जेन्ना इस्कॉलां चालू आसतात, मुळावी इस्कॉल आसूं ना जाल्यार सेकंडरी इस्कॉल आसूं, थंय पुलीस दवरचे. आनी सरकारा कडेन जर प्रॉब्लेम आसत पयशांचो जाल्यार ते स्कुलांक मान्यताय दिवची, परमिशन दिवचें की बाबा तुमी आवय बापाय कडल्यान पयशे एकठांय करात आनी थंय पुलीस दवरात. आवय बापूय म्हाका दिसता खात्रीन पयशे दितले, दे वील वेलकम दीस, ते येवकार दितले. दुसरें, ही सगळी टिचरी आसतात आनीक हेडमिस्ट्रेसी, हेडमास्टर आसतात. तर बेजिकली हेडमास्टर कशी जाता, ती सिनियरिटी टिचर सिनियर जावन 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 तो हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस जाता. तांकां प्रशासनाची बिलकूल कल्पना नासता. सगळे टिचरांक आनी हेडमिस्ट्रेस हेडमास्टर आसता तांकां प्रशासनाची ट्रेनिंग दिवपाक जाय, प्रशासनाचें प्रशिक्षण दिवपाक जाय. आनी तातूंत भितर कायद्याचें मातशें ज्ञान दिवपाक जाय. कायद्याचें गिन्यान तांकां आसपाक जाय. आतां चिल्ड्रन्स एक्ट आसा, मागीर चायल्ड प्रोटेक्शन एक्ट आसा, मागीर तुगेले इंडियन पिनल कोड आसा. म्हणजे खुबशे कायदे आसात जे सादारण भुरग्यांक लागू जातात. म्हणजे भुरग्यांक मारपा जायना, भुरग्यांक हें करपा जायना, तें करपा जायना, खुबश्यो गजाली त्यो टिचरांक खबर नासतात. हे सगळे ट्रेनिंग टिचरांक दिवपा जाय. आनी एक गजाल म्हणजे जी भुरगीं एक 12-13 वर्सांचे वयर आसतात, म्हणजे जी 8वे 9वे 10वे अशी पाविल्ले आसतात, तांकां कावन्सिलींग करपाक जाय. बाबा तुमची जबाबदारी कितें, तुमचे हक्क कितें, तुमची जबाबदारी कितें, आनी तांच्या आवय बापायकी बी कावन्सिलींग करपा जाय. आनी कावन्सिलींग करता आसतना कोणेंय कावन्सिलींग करपा जायना. जे खरेले कावन्सिलर आसता, जे ट्रेन्ड आसतात बरे बरे इन्स्टिट्युशनांनी, तांणी कावन्सिलींग करपा जाय. BA सायकोलॉजी घेवन BA जालो म्हणून, वा आनी कितें घेवन MA जालो, PhD केलो म्हणून सायकोलॉजींत MA करून तो कावन्सिलींग करपाक शकना. ते स्पेशलायज वाठार, तो खास वाठार, आनी तो ट्रेनिंग घेवन केल्ल्या मनशांनी करचें पडटा. आतां हातूंत एक तोखणाय करपा सारकी गजाल सरकाराची म्हणजे CM रोखडोच धांवलो. CM रोखडोच थंय धांवलो आनी ताणें खुबशी ऑर्डरी दिल्यो. संबंद प्रशासनांत कितें जाता, हांगाच न्हय जगभर प्रशासनांत कितें जाता, मुख्य मनीस धांवलो म्हणटकर सगळे सकयल्ले जे प्रशासन आसता ते तो विशय गंभीरतायेन घेता आनी तो विशय बरो सामको फास्ट ताकतिकेन हाताळटा. आतां तो भोपळे आसा न्ही, आरोपी आसा न्ही, केन्ना मेळटा तो पळोवया. पूण हाजे फुडें असल्यो गजाली गोंयांत जावच्यो न्हय म्हणून आमच्या भुरग्यांच्या आवय बापायनी, भुरग्यांनी आनीक इस्कॉलांतल्या प्रशासनांनी, इस्कॉलांतल्या मॅनेजमेंटांनी बरें शादूर रावचें अशें आमी सुचयतात. हो जालो आमचो दुसरो विशय. गांवकारांनू जायात जागे, जायात जागे. आमचो तिसरो विशय आसा विरोधी पक्षाचें काम कितें. विरोधी पक्षान विरोध करपाचो. पूण कसलो विरोध करपाचो, कोणाक विरोध करपाचो, कितलो विरोध करपाचो, हें सारकें शाणेपणान थारावपा नाका. हे पळयात, काँग्रेस BJPचो विरोध करता. तो जनतेक अधिकार आसा जाणून घेवपाचें की फाटल्या 10 म्हयन्यांत कितलें टॅक्सेशन जाल्लें आसा. एक वटच्यान मायनिंगाचो डेफिसीट रेव्हेन्यू मेकअप करपा खातीर टॅक्साचेर, तुगेले व्हेहिकलाचेर टॅक्स, उदकाचेर टॅक्स, लायटीचेर टॅक्स आनी फुशारकी मारप की मायनस मायनिंग आय कॅन मेक इट म्हणून. ऑलमोस्ट आमच्या आमदारांनी जवळ जवळ 8 सुमार प्रस्न घातिल्ले आसात आनी त्या प्रस्नाचेर बाराबार चर्चा जी आसा पळय ती करपाक आमचे आमदार समर्थ आसात आनी ते करतले, म्हाका खात्री आसा. सो नायस दॅट इट्स कम फ्रॉम sentiments of the people. Don't take us for granted. As a Catholic, I spoke as a Catholic. पयलो मुद्दो काँग्रेसीचो, सरकार टॅक्स वाडयता आनी तिजोरी भरता. अरे तिजोरी भरता हो आरोप जावंक शकना, ही तासमपट्टी जावंक शकना. खरें म्हणल्यार सरकाराची फाट थुपटुपाची, सरकाराक शाबासकी दिवपाची की तिजोरी भरता म्हणून. तिजोरी खाली केल्यार दुश्मन दिवपाचें, तिजोरी खाली केल्यार तासमपट्टी करपाची. तिजोरी भरता कित्याक? एका वटेन येणावळ कमी जाल्या, मिनाक लागून कमी जाल्या आनी कित्याक लागून कमी जाल्या. दुसरे वटेन खर्च चड जाला. BJP सरकार येवचे पयलीं मॅनिफेस्टोन BJP सरकारान
खुबशी लोकांक प्रॉमिसीस केल्ले वचनां दिल्ली अशें करतले तशें करतले ते सगळे तांकां करपाक पयशे लागता म्हणटा खर्च वाडला खर्च जर वाडलो आनी येणावळ जर कमी आसली जाल्यार टॅक्स चडचे ना जाल्यार आनी कितें जातलें सगळे कडेन ती चर्चा चल्ल्या टॅक्स कित्याक वाडोवपाक कितले वाडोवप कसले टॅक्स वाडोवप आतां टॅक्साची काँग्रेस जर तासपट्टी करतलो आमकां बारकायेन ताजी म्हायती दिवपाक नाका बाबा खंयची टॅक्सां वाडल्या कितली वाडल्या आनी जो खर्च वाडला त्या मानान हे टॅक्स येणावळ कितली वाडल्या ह्या टॅक्सांनी लोकांचेर कितलो भार पडला बाबा लोकांक तो सहन जाता काय ना खंयच्या लोकांचेर भार पडला सामको तळागाळांतल्या गरीब लोकांचेर भार पडला काय मिडल क्लास आनी अपर मिडल क्लास मध्यम वर्गी श्रीमंत लोकांचेर भार पडला हें सगळें तांणी सांगपा जाय मागीर तुमी तासमपट्टी करपा जाता तो लोकांक ते ही सगळी आंकडेवारी लोकांक सांगनासतना बेटेच टॅक्स वाडयले आनी तिजोरी भरली ही तासमपट्टी जावंक शकना दुसरी तासमपट्टी आनी मातशी ती मजेशीर आसता की आमी 800 प्रश्न विचारल्यात आनी आमचे MLA जे आसात ते बरे भासाभास करपाक डिस्कशन करपाक समर्थ आसात म्हणून अरे तुमी 800 प्रश्न विचारल्या आनी भासाभास करपाक तुमी समर्थ आसा म्हणून हातून फुशारकी कित्याक मारपा जाय तें तुमचें काम न्ही त्याच खातीर तुमी पगार घेतात त्याच खातीर तुमी वेचून येतात तुमी प्रश्न विचारपाचेच तुमी 800 विचारले आनी 8000 विचारले म्हणून कांयच ना ते कसले प्रश्न ते विचारपा जाय कोणें तरी 2 वर्सां पयलीं एक प्रश्न विचारलेलो म्हाका तो पळोवपाक मेळ्ळो गरीबाच्या गोठ्यांतल्यान गायो चोरीक वतात हें तुमकां खबर आसा हो प्रश्न सरकारान रोखडेंच उत्तर दिलें ना म्हणून कारण सरकारान जर उत्तर दिलें हय म्हणून जाल्यार कितल्यो गायो कसल्यो गायो काळ्यो काय धव्यो असले 1000 प्रश्न येतले आशिल्ले असले प्रश्न येतात असले प्रश्न विचारपाक कांय अर्थ नासता प्रश्न सारके विचारपा जाय ज्या प्रश्नांतल्यान नवीन धोरणां तयार जातात वा ज्या प्रश्नांतल्यान प्रशासन सुदारता म्हणजे 800 प्रश्न न्ही एक 10 प्रश्न पासून जर बरे विचारले आनी त्या प्रश्नांतल्यान जर प्रशासन सुदारत ताका वालोर ताका म्हत्व तर हे जालें तुगेले असेंब्लीच्या प्रश्नाचे विशीं आनी तिसरो आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दो म्हणजे आमचो रिजिनल जावन काडलो तो की पर्रीकारान खंय स्वताक जेजू कडेन तुलना केली आनी जेजू कडेन तुलना करून क्रिस्तांवांच्यो खंय भावना दुखयल्यो आतां हें कितें हांवें जर फारें म्हणलें राम सीतेचेर खूब प्रेम करतालो आनी रामा भशेन हांवूय म्हज्या बायलेचेर खूब प्रेम करता म्हणून हिंदूच्यो भावना दुखावतल्यो हिंदूच्यो भावना कित्याक दुखावतल्यो हिंदूच्यो भावना कित्याक दुखोवपाची कांयच गरज ना म्हणून रिलीजन इज द ओपिएट ऑफ मासीस अशें म्हणून कार्ल मार्क्सान म्हणलां म्हणजे धर्माच्या नांवान लोकांक तुमी खुबळावन उडयनाकात लोक रोखडेच खुबळटात धर्माच्या नांवान म्हणून तशें कोणें करचें न्ही लोक कांय फसोवचे ना आनी लोक कांय खुबळून वचचे ना हांगा जालो आमचो तिसरो विशय आनी निमाणो विशय आयज आमचो प्रोग्राम हांगाच सोंपता देव बरें करूं तुमी पळयत रावात जायात जागे पळयत रावात प्रुडंट मिडिया नमस्कार करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावल्या वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊ दी जागे जायात जागे गांवकारानू जायात जागे